मॅडम नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप स्वागत असा. एक खूप खुशी भोगता की आज आम्ही सेल्फ डिफेन्सर उलोवपाची आसा. कारण सेल्फ डिफेन्स मार्शल आर्ट हे शिकप खूप गरजेचे आसा. बॉयजांक किंवा गर्ल्सान शिकप खूप गरजेचे आसा. हेच्या रिगार्डिंग मीथ तसे खूप पसरलेले आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका विचारपाक जाय की तुमच्या पॉइंट ऑफ व्यू एक मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेन्स म्हटल्यार कितें? ओके. सेल्फ डिफेन्स म्हटल्यार एक आपली जी जशी म्हणटा प्रोटेक्शन. आता आमकां जेन्ना केन्नाय हार्म जाता, ह्या बॉडी खातीर हार्म जाता, तेन्ना तेका प्रोटेक्ट करप हेका सेल्फ डिफेन्स म्हणटा. आता सेल्फ डिफेन्स आमी कित्याक शिकचे? म्हणजे आमच्या जिवाक प्रोटेक्ट करपाचे, हेका लागून आमी सेल्फ डिफेन्स कित्याक शिकचे? सेल्फ डिफेन्स आमकां प्रोटेक्ट करूंकूच हेल्प करिना, पण आमची जी मायंड आसा, आमचो कॉन्फिडन्स, आमचे थिंकिंग पावर, फोकस हे आमचे इम्प्रूव जाता. कॉन्सन्ट्रेशन लेवल वाडटा. ओके. आतांच्या पयशी जाल्यार जगान भुरग्यांचे कॉन्सन्ट्रेशन लेवल सामके कमी आसा. क्लासीन बसल्या जाल्यार तांकां भुरग्यांक टिचरींचे आयकुपाक जायना. एक लेक्चराकूच भुरग्यांक वाज येता. कित्याक तेंचे मेंटली ती तितली तेंचे कडेन एक्सरसाइज बीन आसा पळय ती आसाना. आता फुल्ली भुरगीं कंप्युटर ना जाल्यार टीव्ही ना जाल्यार मोबायलाचेर आसता. सो तेका लागून हे सेल्फ डिफेन्स जे आसा पळय ते खूप खूप इम्पॉर्टंट आसा आमच्या फिजिकला, ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द बॉडी, मायंड आणि आमचे प्रोटेक्शन. मॅडम थोड्या पॅरंट्साचे व्ह्यूज असे होता ते म्हणतात की बॉयजांनी कित्याक शिकपाक जाय सेल्फ डिफेन्स? चेडवांचे रेप जातात किंवा चेडवांक प्रोटेक्शनाची गरज आसता, चेडवांनी शिकपाक जाय. हे खंय पर्यंत बरोबर आसा किंवा कशें कितें आसा हे? ना, तशें म्हणपाक गेल्यार चेडवांक हे सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा सेल्फ डिफेन्स म्हटल्यार. कित्याक आतां हो रेप बीन जाता म्हणटा, रायट? तशेंच बॉयजांक सुद्धा ते इम्पॉर्टंट. कित्याक आता आमचे जे लोकल जे लोक आहा त्यांच्या माइंडान एक सेट आसा. सेल्फ डिफेन्स म्हणजे कितें? एक प्रोटेक्शन, एक फायट, एक झगडी. ओके. खंय झगडी जाली, कोण मारूंक येयलो जाल्यार तेन्नाच आमकां प्रोटेक्ट करपाक सेल्फ डिफेन्स शिकपाचें. पण तांकां कळना की सेल्फ डिफेन्सा बरोबर ज्यो एक्सरसाइज आसता तितून खूप प्रकारचे भुरग्यांचे डेव्हलपमेंट जाता. जशें की आतां तुमकां सांगलें पळय हांवें, जे भुरगे सेल्फ डिफेन्साक शिकपाक जेन्ना चालू जाता तेंच्या भितूर इन बॉडी ते रिस्पेक्ट दिवपाक शिकता. आतांच्या ह्या हितून लायफान पयल्या भुरग्यांक पयलीं म्हणजे व्हडल्यांक एडल्ट्सांक रिस्पेक्ट दिवपाक कळना, तेंचो आधार करपाक कळना. ओके. सो हे सगळें आमकां सेल्फ डिफेन्सान शिकयता. ऑटोमॅटिक अवेअरनेस वाडटा बॉडी भितर. हय, अवेअरनेस वाडटा. तुमचे फिजिक्स बरें उरता, हेल्थ बरें उरता. डिजीज तर वाडल्याच, ते जाता. चेड्या भुरग्याची जी मायंड आसा जर ते एग्रेसिव्ह आसता पळय, झगडपाक बीन फास्ट वता. सो जेन्ना ते सेल्फ डिफेन्स करूंक लागता तेंचो जो एग्रेसिव्हनेस आसता, झगडपाची जी आसता पळय, डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग चिंती नासतना जो वयता, तितून सेल्फ डिफेन्सान तेन्ना ते वयचे ना. ते चित्तले, मायंड तेजी चित्तली की बाबा हांव झगडलो, झगडच्या पेक्षा शांतपणेन हे सॉल्व करूंक जाता काय ना हे तेका चिंतपाक येतले सेल्फ डिफेन्सा थ्रू. सो तेका लागून सेल्फ डिफेन्स गर्ल्सूच न्हू, बॉयजाक सुद्धा इम्पॉर्टंट. आणि खूप इम्पॉर्टंट असा प्रश्न आता की सेल्फ डिफेन्स आम्ही कोणाकडे शिकपाचे, आम्ही आमचो कोच कसो वळखपाचो? कारण आजकाल खूप कोच असतात, प्रत्येक जण शिकयतात. थोडे जण फक्त पयशां खातीर शिकयतात, थोडे जाण डिफरंट वेन शिकयतात. म्हणजे कसो आम्ही कोच वळखपाचो बेसिक? हा, आता कोच वळखपाचो म्हणून आता आम्ही भुरग्यांक पळयल्यात ऍडमिशन करता स्कुलाक. ती आमी कशी करता की भुरग्यांक घालच्या पयलीं ते स्कुलाची हिस्ट्री काडटा, तेंचो रिजल्ट कसो येता, प्लस टिचर्स कहे कहे आहा, टिचरचे एज्युकेशन, ती भुरग्यांक कशी हँडल करता, तेंचे कशें आसा एज्युकेशन म्हटल्यार कितें पर्संटेज 10th स्टँडर्ड जो बोर्डाक भुरगीं बसता कितली डिस्टिंक्शन आहा, कितली मेरिट लिस्ट आहा, फर्स्ट क्लास कितली आहा, फेलियर कितले आसा. सो सब्जेक्ट वायज मार्क्स पळयता. सो हे सगळें पळोवन आमी भुरग्यांक कितें करता, एडमिशन करता स्कुलाक. प्लस ह्या स्कुलाक कितली वर्सां जाली, दिस इज अ न्यूली काय खूप पयलीं पासून आसा. ओके. आनी थोडी आमी अशी करता, आमी ज्या स्कुलान शिकून येयलेली आसता पळय पेरंट्स, तितूनच आमच्या भुरग्याक चडशी घालता. कित्याक आमी एक्सपिरियन्स केल्लो आसता, टिचर्स पळयल्ले आसता, हेड मिस्ट्रीस कशें कितें आसा हे सगळें आमी पळोवनूच घालता. सो तशेंच मार्शल आर्टान कितें जाता की जो इन्स्ट्रक्टर आसा, जो शिकयता, ताका कितली वर्सां जाली ह्या मार्शल आर्टान.
सो कितली वर्सां कितले भुरगे ब्लॅक बेल्ट जावन गेले, कितल्या भुरग्यांनी भितूर पास आउट जाले, कितले तेजे डोजोज आसा, खंय खंय शिकयता तो. सो कितले हे सगळें पळोवन आपल्या भुरग्याक मार्शल आर्टान घालपाचे. आणि सेकंड थिंग असता की एक मेल कोच आणि एक फिमेल कोच, जशी की तुम्ही फिमेल कोच आशिल्ली, तुम्ही खुबशा भुरग्यांक शिकयला, ट्रेन केला. सो एकदा प्रश्न पडटा की चेडवांनी फिमेल कोचा कडेन वचपाक जाय, मेला कडेन वचपाक जायना मोस्टली, एकदा अशे पेरंट्स म्हणटात. सो हे खंय पर्यंत बरोबर किंवा कशें चिंतपाक जाय की आमी मेला कडेन घालपाचें किंवा फिमेल्सां कडेन घालपाचें, स्पेशली आमी चेडवांक घालता जाल्यार? ना, तशें हांव तुका सांगपाक गेल्यार मार्शल आर्ट जे आसा ते ओवरऑल बिल्डअप, रायट? सो तितून आमी हेच शिकयता. मेल जो आसा पळय इन्स्ट्रक्टर जावं फिमेल, तांकां दोगांयकूय सेम शिक्षण मेळ्ळेलें आसा. ओके, ते भुरग्यांक हेच शिकयता की झगडी जाली काय बाबा आपलो शरीर, आपली बॉडी कशी प्रोटेक्ट करपाची, हार्म जावपाक जायना म्हणून. हेच अशें न्हू, ते सगळे शिकयता भुरग्यांक. भुरग्यांक ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता, फूल डेव्हलपमेंट करता. सो जेन्ना मेल आनी फिमेल दोनूय टीचर आर द बेस्ट, तितून कांयच प्रॉब्लेम ना. ओनली थिंग आमी पळोवपाक जाय कितें की तो टीचराक कितली वर्सां जाली. इज यंग. आतां अशे इन्स्ट्रक्टर्स आसा जे जस्ट ब्लॅक बेल्ट जाता आनी क्लासीस शिकयता, रायट? सो तांकां तितलो एक्सपिरियन्स आसना. हा, पण ते कोणाच्या अंडरा, ताजो ते हेड टीचर कोण आसलो, सो तेज्या प्रमाणे आमी पळोवन ताका घालूंक शकता. हेड टीचर जो शिक्षण दिवपी आसता, जो गुरू मेन आसता पळय, जशें ताणें बाकीच्या भुरग्यांक दिला तशेंच ताणें इन्स्ट्रक्टर रेडी केला आसतलो. सो तो इन्स्ट्रक्टर आपल्या हेड टीचराच्या थ्रूच वयता. ऑल द रुल्स, सगळे पोर्शन, एव्हरीथिंग जे शिक्षण तेणें घेतलेलें आसता तो फुडें दितलो. सो तशें पळोवन भुरग्यांक घालपाचें. आनीक मॅडम अशें एक कन्फ्युजन जाता की एज कितें आसपाक जाय, कारण तुम्ही जर ब्लॅक बेल्टाची एक्झाम जाली तेन्ना तुम्ही भायर जातकूच तुम्ही ब्लॅक बेल्टाची एक्झाम दिल्ली. सो एक्चुअली ब्लॅक बेल्टाची एक्झाम दिवप सुद्दां खूब नेक्स्ट लेवलची आसा. पण एक खंयच्या एजीचेर शिकपाक जाय, स्पेशली बायलां खातीर म्हणटा, कारण ती म्हणटात की आतां आमची एज जालेली आसा, आमी मॅरीड आसा, आमी आतां कितें शिकून कितें करतली, भुरग्यांनी शिकपाक जाय, असो खंय तरी एजी खातीर प्रॉब्लेम जाता. सो तेज्या रिगार्डिंग थोडीशी एक एडवायस तुमची. तेज्या रिगार्डिंग एक्चुअली आतां पळयल्यार की जो हो सेल्फ डिफेन्स म्हणटा पळय, वो आयच्या जगान, आयच्या वर्ल्डान अशें आसा की क्रायम्स वाडत चल्ल्या. आनी सेकंडली म्हटल्यार कितें, हो जो मनीस आसा पळय, आमचो ह्युमन बींग आसा, जावं बायलां आसा, तांची तकली जावं आसा पळय क्विक जायना. आतां मार्शल आर्टान कितें जाता, जेन्ना तूं जॉयन जालो, भितूर शिकपाक लागलो, तुजी ही मायंड जी आसा पळय ती काम करूंक लागता. लायक आतां पळय आमकां कोणी अटॅक करपाचो, आमी आतां हांगा बसल्या, रायट? आमी बसल्या, आतां कोणी नॉर्मल, हांव मार्शल आर्टान ना, शिकयना जावं हांव शिकोवपूय ना, म्हाजी मायंड कशी आसतली, जेन्ना तो मनीस म्हाका मारतलो तेन्ना म्हाका कळटा की हेणे म्हाका मारलें म्हणून. पण जर तर मार्शल आर्टान कंटिन्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू आसा म्हजें, जाल्यार कितें जाता की तो ओपोनंट येवपाचो आसा, ही वील कम. हे आमकां तेच्या दोळ्या थ्रूच कळटा. कित्याक हे मार्शल आर्टान पयलींच शिकयता की मार पडच्या पयलीं प्रिव्हेंट कशें करप, आमी आपल्याक सेफ कशें करप, कोण येतलो, फाटसून सुद्दां आपल्याचेर अटॅक जावपाक शकता, हे सुद्दां आमकां मार्शल आर्टान शिकयता, रायट? आतां बायलांक जी म्हणटा तुमी केन्ना स्टार्ट करपाचें, मार्शल आर्ट शिकपाक ताका एक स्टार्ट करपाक एजीची गरज ना. ओके, सो स्टार्टिंग म्हणजे जर भुरग्याक 5 वर्सां जाली, खंयचो मेल आसूं फिमेल आसूं, 5 वर्सां जाली तेणेन जॉयन जावपाचें. ओके, आनी ना जाल्यार फर्स्ट स्टँडर्ड भुरगो पावलो की तेणेन जॉयन जावपाचें. आनी आपूण बाबा ब्लॅक बेल्ट जालो, सोंपलें आनी शिकपाचें ना अशें चिंतपाचें ना. सेल्फ डिफेन्स जो आहा वो एक्सरसाइज आसा, कंटिन्युअस आसा. सो तेका जितले आपूण एक्सरसाइज करतलो, तितून कंटिन्यू रावतलो, कंटिन्यू टेक्नीक शिकतलो, जितली एवरीडे रेग्युलर करतलो तितलो बॉडी फ्लेक्सिबल रावतली, एनी टाइम खंयी फायट करूंक शकतले. सो बायलांनी सुद्दां इन मिडल, समज पयलीं ती केन्ना जॉयन जावंक ना, सो तांच्यांनी मदीं सुद्दां जॉयन जावन टील तिचे फूल लायफ ती कंटिन्यू करूंक शकता. पर्टिक्युलर एक एज जाय म्हणून गरज ना. आणि थोडे लोक अशें म्हणटात की मार्शल आर्ट शिकून कितें फायदो, की जावपाचें कशें जातलें तुका पळोवंक ना, जगान घडपाचें तें केन्नाय कशेंय घडटलें, शिकलो म्हणून थोडूच वाचतलो. सो ह्या रिगार्डिंग
अशी कितें रॉंग मीथ पास जाता. सो ह्या रिगार्डींग तुमची थोडी एडवायस किंवा तुम्ही कितें म्हणपाक सोदता हेजेर? हा, आता तुम्ही म्हटले की असे लोक हा. म्हणता, ऍक्च्युअली खरे हा. ऍक्च्युअली लोक असे म्हणटाच, ओके. पण हांव कितें म्हटलां तुमकां की लोकांचे विचार कितें आहा, मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेन्स जे आसा ती फक्त झगडीच म्हणटा. झगडे खातीर कोण आपल्याक मारतलो म्हणून आपणें वचपाचें. पण ते कित्याक शिकोवंक जाय? हांव म्हाजो दांडो घेवन वचूंक शकता, गुडो घेवंक येवंक शकता. पण मार्शल आर्ट जे आसा पळय ते आमकां फुल्ली रेडी करता. मेन आमची तकली रेडी करता न्हू, ब्रेन रेडी करता, मेंटल, की आमकां ते विचार करपाची हे दिता पळय मार्शल आर्ट. विचार कशे करप, कोण फायट करतलो, कसो येतलो आपल्याचेर अटॅक करपाक, ताच्या पयलीं ही मायंड आपली रेडी जाता. चिंतपाक लायता आमकां ब्रेना खातीर. चित्ता ऑटोमॅटिकली, कित्याक जितून तूं मार्शल आर्टान असल्या कारणान तुजे कडेन फोकस, कॉन्फिडन्स येता, भंय उरना पळय. आता रातची भायर वचपाक सुद्धा भंय, चेडो आसूं चेडू आसूं, कित्याक भंय? ती मार्शल आर्टान आसना, प्रॅक्टिकली तेंची एक्सरसाइज ना, काय ना, सो हो भंय निर्माण जाता. जेन्ना तूं मार्शल आर्टान असल्या कारणान तो भंय वता. भंय गेलो काय भायर वचपाचो कॉन्फिडन्स येता प्रत्येकाक, ओके. सो हे लोकांची जी मेंटॅलिटी आसा की ना खंय जावपाचें आहा, हे जावपाचें आहा हे फुडलें, पण तेज्या पयलीं आपूण कितें करूंक शकता हें पळोवपाची गरजेचें आसा न्हू. आता बींग तुमी कुडो कोच ऍक्च्युली आशिल्ली. सो ऍक्च्युली खूब जाणांचे प्रश्न असे आसता की टायकांडो वचो, कराटेक वचो, कित्याक वचो ऍक्च्युली? ते मार्शल आर्ट म्हणटा खूब भरलेले आसा. सो कित्याक आमकां चॉयस करपाकूय एक प्रॉब्लेम जाता आनी कोणाकडेन वचोंकूच प्रॉब्लेम जाता, कारण प्रत्येकाची फीज वेगळी वेगळी आसा, स्टायल वेगळी वेगळी आहा. सो हांगा कन्फ्युजन जाता. सो हांगासर कितें केल्यार बरें पेरंट्सांनी? हा, आता पळय, पेरेंट्साची प्रत्येकाची आपापली चॉयस की तांच्यांनी खंय वचपाचें. थोडे अशे पेरेंट्स आसा की ते कराटे शिकलेले असता, थोडे टायकांडो शिकलेले असता, ओके. सो वेगळे वेगळे मार्शल आर्टान तेंची कितें आसता, पेरेंट्साची इच्छा की हांव शिकला न्हू, थोडे बेल्ट तेंच्यांनी केले, कंप्लीट करूंक ना, पण तेंकां लायक आसता की आपल्या भुरग्याक टायकांडो घालपाचो. हांव गेलो तसो त्या आर्टान वचपाचें म्हणून. पण हांव स्टार्टिंगली जेन्ना हांव 8th स्टँडर्ड बीन आशिल्लें पळय, तेन्नासून हांवें मार्शल आर्ट जॉयन केल्लेली. सो हांव तेन्ना स्कुलान शिकतालें आनी तितून हांवें मार्शल आर्टान हांव कराटे आसलेलें, कराटे स्टुडंट, ओके. सो कराटे हांव शिकलें. मागीर इन गोंयान आमच्या कुडो म्हणून हो मिक्स मार्शल आर्ट जो आसा पळय, कुडो, तो मार्शल आर्ट गोंयान आयलो, ओके. कराटेन कितें आसलेलें की फूल कॉन्टॅक्ट नासलेलें म्हाज्या टायमार, ओके. पुल बॅक करपाचें आसलें, मारपाक मेळनाशिल्लें पयलीं. आनी कुडो जो असो आसा, हा, कुडो जो असो आसा की रस्त्यार जशी फायट जाता पळय तशी ही फायट म्हणजे कुडो. सो इट इज इंटरेस्टिंग, जी आमकां आतां गरजेची आसा. बरोबर. जर तर आमकां आतां कोणा बरोबर फायट करपाक जाय, चेडवांक व्हेरी इम्पॉर्टंट, की खंय कितें जालें जाल्यार खंयच्याय थ्रू ते मनशाक मारूंक शकता. आतां एकूच अशीच टेक्नीक ना बाबा, पंचूच मारली, ओके, पंचूच मारली, तेजेरूच कॉन्सन्ट्रेशन करपाचें ना, की कुडोन तुका फूल जे तुज्या बॉडी पार्ट्स आसा पळय त्याच्या थ्रू तुका फायट करपाक शिकयता, म्हणजे तूं सेफ. आनी ह्या आर्टान जे कुडो जे आसा पळय तितून फूल गियर, म्हणजे स्टार्टिंग भुरग्याक दिवपाची गरज ना, की फूल प्रोटेक्टिव्ह गियर घेवनूच भुरग्यांक शिकयलें जाता. आनी तितून भुरगे सामके स्ट्रॉंग जाता. नॉट द भुरगीं, ह्युमन सुद्दां, बायलां जीं आसा पळय, जीं शिकतात, कुडो शिकतात पळय, सो ती सुद्दां सामकी म्हणजे स्ट्रॉंग जाल्लेली आसा की ती भंय भियान आसतना खंयी फायट करता. मॅडम, युनियन कॅम्प जाल्यार खुबश्या जागांचेर आमचे MMA क्लासीस म्हणा, मार्शल आर्ट म्हणा चालू असतातूच. पण एक एज्युकेशना थ्रू स्कुलान चालू जावपाक जाय, किंवा बरें आतां थोड्या कडेन चालू आसातूच, पण बऱ्यापैकी चालू जावपाक जाय, भुरग्यां मदीं सगळ्यां कडेन अवेरनेस पावपाक जाय, जाल्यार कितें स्टेप घेवपाक शकता स्कूल किंवा प्रायव्हेट जे चलतात पळय इन्स्टिट्यूट कराटेंचे, ते कितें स्टेप्स घेवपाक शकता? स्कुल्सांनी तर आसाच, पण स्कूल हे डायरेक्टली करूंक शकनात, तेंचे कितें तरी रुल्स जावं कितें आसतले. सो म्हाका दिसता की स्कुलान सुद्दां न्हू, की आपूण जे हेड आसता जावं मॅनेजमेंट आसता पळय ते आपूण घेवंक शकता, की आमच्या स्कुलान आमच्या भुरग्यांक जर सराउंडेड एरिया जंय स्कूल आसा, सराउंडेड लोक आसा, तेंकां लागून हे सेल्फ डिफेन्स करपा खातीर ते एक टायम तेंचो पिरियड जे आसता पळय स्कुलान, सो तितूनसून एक टायम विकली 2 अशें सुद्दां घेवन. इवन म्हाका दिसता की
एक सब्जेक्ट मार्शल आर्टाचो आसपाकूच जाय प्रत्येक स्कुलान. व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण ते अजून कितें जाला की ते तितले अवेअर जावना, कळ्ळें. सो इवन जे आमचे चीफ मिनिस्टर्स आसा पळय तेणे सुद्धा खूब हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा की मार्शल आर्ट हो सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट करपाक जावो, कित्याक ह्यो भुरग्यांक खूपच गरजेचो आसा आयच्या जगान. सो आता क्रायम्स अशे आसा की क्रायम्सूच न्हू जे स्कुलांनी सुद्धा घडटात. भुरगे सामके हे आसा की भुरग्यांची जी मायंड आसा पळय ती चलना, तांकां स्वताक प्रोटेक्ट करूंक येना. त्यांच्या अवती भोवती इवन दे आर स्कुलांसून घरा वयता आसतना सुद्धा खूप क्रायम जाता, भुरग्यांक किडनॅप केल्ले जाता, इवन तांकां कळना आपल्याक आतां किडनॅप करपाक येता म्हणून. सो तेका लागून मार्शल आर्ट जे आसा पळय हो सामको एक सब्जेक्टूच म्हणून करपाक जावो तेंच्यांनी. आता एक बेसिक डिफरंस वर्च्युअली शिकप आणि प्रॅक्टिकली शिकप भितर डिफरंस कितें? थोडे जाण युट्यूबार पळोवन शिकतले किंवा इंस्टाग्राम जी मिडिया आहा तांकां पळोवन तेजेर पळोवन शिकतले. थोडे जाण खुबशे जाण ते कोचीस घेवन किंवा कोचिसांची हेल्प घेवन शिकतात मार्शल आर्ट. सो बेसिक डिफरंस कितें आहा वर्च्युअली शिकप आनी वर्च्युअली शिकप? आता थिअरी आमी वर्च्युअली हेतून मोबायलाचेर जावं युट्यूबा थ्रू आमी पळोवंक शकता, आयकूंक शकता, वी कॅन अंडरस्टँड इट. पण जे मार्शल आर्ट आसा पळय हे फिजिकल एक्टिविटी. सो ती अशी आसा पळय खंयसरूय आता इवन आमी डान्स पळयतात टीव्हीचेर, तेजेर सुद्धा म्हणटा पळय एक टेक्निक समज तेंच्यांनी जम्प करून जमनीर ते आतां समज पडले जाल्यार सुद्धा सकयल पळय येता डोंट ट्राय विदाउट अ कोच. कोण जो एक्सपिरियन्स आसा पळय तेज्या शिवाय घरा कडेन आपूण ट्राय करूं नाकात अशें म्हणून ते दितात पळय सकयल सुद्धा टीव्हीचेर. सो कित्याक दिता? ती आमी हेजेर पळोवन एक्सपिरियन्स नासता, थंय कितें तरी भुरग्याक जावंक शकता, कोणूय जो जाका कांय खबर ना, ओके ते मारता वयरसून उडकी, पण तांकां रोप लायिल्लो आसता, तांकां सेल्फ म्हणजे प्रोटेक्शन कितें तरी आसता तेंचे कडेन. पण आमी समज घरा कडेन फर्स्ट फ्लोरा वयरसून सकयल उडी मारली कितें जातलें? पांये दोके मोडोंक शकता, मोडटली. सो तशेंच जे मार्शल आर्ट आसा पळय जे तर आमी युट्यूबा थ्रू पळोवंक गेले त्यो टॅक्निकाक शिकोवपाची एक पद्दत असता. सो ती तर आपूण केली, शोल्डर डिसलोकेट जावंक शकता, पांये बोन्साक प्रॉब्लेम जावंक शकता, खूब तरेन कितें कितें हे जावंक शकता भुरग्याक. सो तेका लागून म्हाजें अशें सांगपाचें की युट्यूब जावं हेज्या थ्रू पळोवन कोणें करचें न्हू, फिजिकलीच एक कोचा कडेन क्लासीस तातून वचूनच शिकपाचें. फ्युचर मार्शल आर्टाचो कितें आसपाक जाय आनी कितें आसतलो स्पेशली इन गोवा? फ्युचर ऑफ मार्शल आर्ट तो खूब फुडें वचपा आहा आणि गरजेचो कितें आसा की आमचे असले पेरंट्स जे आसा पळय तेंच्यांनी आपल्या भुरग्याक भितूर घालपाक जाय, ताचे अवेअरनेस करपाक जाय. आपल्या भुरग्याक पयलीं म्हणजे मार्शल आर्ट म्हणजे कितें, सेल्फ डिफेन्स म्हणजे कितें हें सांगपाक जाय. सो सगळ्यांक जेन्ना सगळेच लोक जेन्ना मार्शल आर्टान आपापल्या भुरग्याक घालतले, तांकां अवेअर करतले, तेन्नाच हे मार्शल आर्ट फुडें पर्यंत पावतले. आता खुबशे भुरगे जेन्ना आमी वता आशिल्ले तेन्ना धाकटे आसतना 10वी 12वी पर्यंत टील एक मॅक्स टू मॅक्स ग्रॅज्युएशन पर्यंत भुरगे मार्शल आर्टाक आसता. तेंचे कडेन मे बी बिकॉज ऑफ तेंचे कडेन काम नासता, तेन्ना मध्ये फ्री आसता, सो अशें कितें तरी गजाली आसता. आनी मागीर खंय तरी लोड येता आनी मागीर तांकां सडन गजाली खातीर सोडचें पडटा. त्या भुरग्यांनी मार्शल आर्ट फुडें कंटिन्यू कशें करपाचें? कारण एक तेंच्या जॉबा खातीर किंवा तेंच्या बिझनसा खातीर ते तशेंच उरपाक शकना. सो त्या भुरग्यांनी कितें करपाचें? कारण खुबशे भुरग्यांक सोडचें पडटा. त्या भुरग्यांनी कितें करपाक जाय? ओके, तुम्ही आता म्हणटा पळय सोडचें पडटा म्हणून. आता तुमकां हांव म्हाजेच एक्झाम्पल दिता. हांव स्कुलांसून कराटे शिकतालें, मागीर जेन्ना कुडो आयलो सो कुडोन जॉयन जालें, कुडो शिकूंक लागलें. मागीर अशें जालें की हांव ब्रावन बेल्ट आशिल्लें पयलीं. ओके, ब्रावन बेल्ट आसलें. सो मागीर हांव लगीन जालें, म्हाका बाय जालें, सो ताच्या उपरांत डिसकंटिन्यू जालें. पण म्हाजी इच्छा आसली की म्हाका ब्लॅक बेल्ट जावपाक जाय. सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हाजें अशें आसा की हांवूच न्हू सगळ्या चेडवांनी तें शिकपाचें. सो कित्या खातीर मेन म्हणजे कितें आसा जाणा, आमी काम न्हू सदांच करता, काम सदांच करता, पयशे आमी सदांच जोडटा, पण आमच्या शरिरा खातीर आमकां टायम दिवपाक ना आतां. पण मार्शल आर्टान आसल्या कारणान म्हाका कितें जाता की हांव डेली प्रॅक्टीस जाता, ऑटोमॅटिकली प्रॅक्टीस जाता. क्लासिसांक गेलें काय ना, शिकोवपाक गेलें काय ना,
प्रॅक्टिस जाता, एक्सरसाइज जाता, म्हणजे माझी बॉडी पहिली म्हटल्यार फिट उरता, रायट. सो आनी हांव म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां सांगूंक मेळटा की पळय एक्सरसाइज करपाक जाय, क्लासिसांक वचपाक जाय जाल्यारूच करतले, घरा कडेन करपाक पावना. सगळ्या भितर करशी जाल्यार तूं ऑटोमॅटिकली जाता पळय. म्हटल्यार आफ्टर गॅप ऑल्सो मी कंटिन्यू करपाक शकता. हय, कंटिन्यू करपाक शकता. आतां हांवेन मागीर कितें केलें की आफ्टर म्हाजी बाय जावन तें व्हडलें जावन ताच्या उपरांत मागीर हांवें ब्लॅक बेल्ट एक्झाम दिली. ताच्या भितर हांव क्लासीसूय घेवंक लागलें, मागीर क्लासीस घेवपाक लागलें. कोविडान सुद्दां हांवेन घेतल्या. ताच्या उपरांत मागीर ताच्या उपरांत पळय हांव एक आतां टीचर म्हणून एक हायर सेकंडरीन शिकयता, पण हांवें मार्शल आर्ट शिकोवपाचें बंद करूं ना. कित्याक सांग, मेन इम्पॉर्टंट उद्देश कितें की हांव फिट उरतलें, शिकून हांव फिट उरतलें. आनी जी चेडवांक गरज आसा, चेडूं जावं चेडे जेंका मार्शल आर्ट शिकपाक मेळना, थंय पर्यंत पावपाची म्हाजी खूब इच्छा आसा. ओके, जे खेड्या गांवांत जे भुरगे पावोंक शकना सिटीजान आनी आमी शिकोवंक शकना, सो थंय पर्यंत तांकां वचून शिकोवपाचें हें म्हाजी खूब इच्छा आसा. पण मॅडम आनी एक सायडीन प्रश्न पयलो जाल्यार एक असो जाता की मार्शल आर्ट हे फक्त पयशे जोडपाचें साधन रे, ते फक्त पयशे जोडटात रे, कित्याक वचपाक जाय, ते जोडून कितें बंगले गाडयो व्हडले व्हडले घेतात रे, शिकून कितें फायदो रे. सो अशे पेरंट्स थोडे म्हणटात पळय, तेंच्या खातीर तुमचे व्यू पॉयंट कितें आसा? आतां तशें पळोवपाक गेल्यार जाल्यार तुमी पयलां आसतलें की स्कुलां कितलीं आसा. ओके, स्कुलां कितलीं आसा, स्कुलांनी कितले टिचर्स आसा, तेंचे बंगले जावं कारी आसा, रायट. सो म्हणपाक गेल्यार म्हटल्यार पयशे करता ही शिक्षण जें आसा पळय हें लोकांची मेंटेलिटी. आतां आमी हायर एज्युकेशन करूंक वयता, त्या हायर एज्युकेशनाक आमकां कितलो पयसो मोडचो पडटा. इन रिटर्न आमकां जॉब अवेलेबल आसा ना. सो तो पयसो आमचो गेलो. एट द लास्ट इवन दो हायर एज्युकेशन BBA करतात भुरगीं, कितलो पयसो वयता तेंचो, लास्टाक ते वेर्ना जावं हांगा करसवाड्या 15,000 20,000 अशा पगाराक कामाक वयतात. सो पण ते शिक्षण तेंच्या मायंडान एक सेट जाला. मार्शल आर्ट हे आमकां जॉब दिना. ओके, जॉब ना भितर, तितून एक हे ना, स्टेटस ना, ओ कितें सेल्फ डिफेन्स आपल्या जिवाक. अशें पळोवपाक गेल्यार सगळ्यान इम्पॉर्टंट पळोवंक गेल्यार सेल्फ डिफेन्स. कित्याक आमचें शरीरूच तर ना जाल्यार हें शिक्षण घेवन कितें फायदो आसा, हायर एज्युकेशन घेवन कितें फायदो आसा, इवन डॉक्टर आसूं, इंजिनियर आसूं, एडवोकेट जावन आमकां कितें फायदो आसा. आतां पळोवपाक गेल्यार ल्हान ल्हान भुरग्यांक अटॅक येता काय ना, अटॅक येता. जावं आतां पळय तुमी आयकलां आसतलें डॉक्टर फाटल्या दिसांनी तेचेर रेप जालो. खंय जालो, त्या हॉस्पिटलानूच जालो. ताज्या पयलीं एक रस्त्यार डॉक्टराचो रेप जालो. ते आतां डॉक्टर कितले दीस रात तेणेन अभ्यास करून ते डॉक्टर जाला आसतले. ताच्या आवय बापायची इच्छा आसतली की म्हाजें चेडूं आतां डॉक्टर जातलें आनी आमकां फुडें ते पळयतले म्हणून. आनी तेंच्यांनी सुद्दां पयशे कशे बशे करून, कित्याक डॉक्टर शिकतले सुद्दां जाल्यार कितलो पयसो जावो, इजिली तो येयना. पण थंय पेरंट्स घालपाक रेडी जाता. तेंच्या मायंडान कितें जाता, डॉक्टर जाली काय इतली सॅलरी मेळटली आमकां. पण मायंड हे चिंतिना की शरीर इम्पॉर्टंट, चेडवांक सेल्फ डिफेन्स इम्पॉर्टंट. आतां ते डॉक्टर रेप जावन मेले, स्वताचो जीव वाचोवंक शकले ना जाल्यार ते शिक्षण कित्याक उपयोगाक. आतां रेप जावपाचें मेन कारण अशें कितें आसतलें, तांकां सेल्फ डिफेन्स कळना म्हणून हें मेन कारण आसतलें काय आनी कितें आसपाक शकता? सेल्फ डिफेन्स येवपाक म्हटल्यार सेल्फ डिफेन्स हो एक पार्ट आसा जो इम्पॉर्टंटूच आसा. ओके, आतां तुमी पळयलां आसतलें की क्लासिसांक सगळेच भुरगीं वचना सेल्फ डिफेन्स शिकपाक. कित्याक वचना की तांच्या पेरंट्सांचीच इच्छा ना की तेजी भुरगीं वचपाची, ती फोर्स करिना. आतां जंय पेरंट्सांक आवडटा, लायक स्विमिंगाक चला, कथकाक चला, अशें पेरंट्सांक आवडटा त्या क्लासिसांक पेरंट्स भुरग्यांक फोर्स करता, बाबा चला आनी थंय शिका म्हणून मुद्दाम. जर तर पेरंट्सांक इम्पॉर्टन्स कळ्ळो की सेल्फ डिफेन्स म्हणजे कितें, ते आमकां कितले इम्पॉर्टंट आसा ह्या ज्यो क्लासिसा पेक्षा, स्विमींग, कथक, डान्स या सिंगींग, ताच्या पेक्षा फर्स्ट प्रेफरन्स मार्शल आर्ट आसा. जेन्ना तांकां कळटलें तेन्ना कितें जातलें सांग पळोवया की पेरंट्स घालतले भुरग्यांक. सो भुरग्यांक स्टार्टींग खबर आसना, खंयच्याच भुरग्यांक खबर आसना की आपल्याक बाबा मार्शल आर्ट शिकपाक जाय, आपल्याक हें शिकपाक, हें आमी पेरंट्सांनी तांकां आवड दिवपाक जाय की तुमी शिकपाक वचा. आतां तुमी कितें विचारलें म्हाका की
रेप केसी जाता ते मेन सेल्फ डिफेन्सूच जाये काय ताका आनी कितें. आता तुम्ही हे म्हटले पळय तेजेर हांव सांगपाक शकता की कितें, जशी आमी पेरंट्स भुरग्याक आवड निर्माण करता तशीच पेरंट्सान भुरग्याक सगळ्यान इम्पॉर्टंट आपूण संस्कार दिवपाचे गरज आसा. ल्हान भुरगे आमी जे कितें करता तेच भुरगीं तुम्ही शिकता. संस्कार म्हटलं मातशें स्पेसिफाय करपाक शकता, कारण संस्काराचेर एक समज टायप सुद्धा केले आम्ही खंयसर संस्कार म्हणून कोणाक विचारले जाल्यार ते एक आमकां महाभारत इतले ग्रंथ इतले आमकां सांगून सोडतात. हय. सो ऍक्च्युअली संस्कार म्हटल्यार कितें एक मातशें स्पेसिफाय हा ओके, संस्कार म्हणजेच माझ्या प्रमाणे हांव तुमकां सांगता की भुरगीं जी आसा पळय ती कितें सगळें जे शिकप जे भुरग्यांचे आसा पळय ते घरांसूनच शिकतात ती. आता फॉर एक्झाम्पल तुमकां दिता, जशी आता म्हजी माय माव आसा जावं माझी मम्मी डॅडी आसा म्हजी, ओके. आता माझी भुरगीं आमी तर म्हाज्या माय मावा कडेन व्हडल्या आवाजान उलोवंक लागली. भुरगीं जी आसा पळय ती पळोवनूच शिकता. ती मागीर कितें करता, व्हडल्यांकडेन तशीच उलयता. सो संस्कार दिवपाचें काम कोणाचें, पेरंट्सांचे. सो भुरग्यांक कशें सांगपाक जाय, सांगपा पेक्षा पेरंट्सांनी करपाक जाय. आवय बापायक पांये पडप, भुरग्यांक सांगप पांये पडप, ऑटोमॅटिकली तांच्या मायंडान ते सेट जाता. व्हडल्यांक बाबा हांव रिस्पेक्ट दिवपाचो, तो रिस्पेक्ट दिल्यार आपूण व्हडलो जावं कितें हे जातलें अशें ना. भुरग्याक ते नॉर्मल जावपाक जाय, इट्स नॉर्मल. पेरंट्सांनी 10 गजाली करता जाल्यार भुरगे उतरी 2 गजाली करतले करता. सो भुरग्यांक सदांच बरे विचार शिकोवंक जाय, दुसऱ्याक कसो रिस्पेक्ट दिवपाचो. व्हडलो मनीस येयलो तेजे कडेन आपणें हळू सकयलपणान उलोवंक जाय, तांकां आदर दिवपाक जायो. घरान आपूण घरातले आपले जे घर आसा निवळ, आपलो अभ्यास, सकाळी रेगुली उठप, देवाक प्रेयर म्हणप, देवाक देव म्हणजे कितें हो कळपाक जाय भुरग्यांक. सो हे मेन इम्पॉर्टंट जे संस्कार आसा पळय हे आमी पेरंट्सांनी भुरग्यांक दिवपाक जाय. सो तितून कितें जाता, आता तुमी पळयलां आसतलें पेरंट्स कितें करता सांग पळोवया. पेरंट्स आवय आनी बापूय बसता आनी शेजाऱ्याच्यो गजाली उलयता, पण मायंड शेजाऱ्याची सोडूनच दी आपली आवय आसा ती माय मावाची उलयता जर, सो ते भुरगीं न्हू आयकता. सो आयकल्या उपरांत तांचे कितें जाता मायंडान, ही अशीच म्हजी आजी अशीच. ती मागीर भुरगीं न्हू उलोयता आसतना दुसऱ्या कडेन जाणा म्हजी आजी अशी करता, गॉसिप्स आमी करता चेंज करपाक जाय. करपूच न्हू, भुरग्या फुडल्यान करप न्हू. सो भुरग्यांक केल्या उपरांत कितें जाता, भुरगे ते नोट करता, ते वागूंक तशें लागता, ती म्हजी कोण न्हू अशें जाता न्हू. सो भुरग्याक हे मेन दिवपाक जाय. घरान कशें भुरग्यांक सकाळी फुडें प्रेयर देवाची म्हणपाक जाय, पेरंट्सांक पांये पडपाक जाय. सगळ्यान इम्पॉर्टंट आपलो फर्स्ट कोण, आवय बापूय, हे तांकां कळपाक जाय. आमी जे पयशे जोडटा भुरगीं आवय बापूय, सो तेजो व्हॅल्यू भुरग्याक कळपाक जाय. व्हडलो जालो काय भुरगो कितें करता, पयशे म्हणजे इजी, तूं म्हाका इतले पयशे दी, तूं म्हाका बायक दी, हे सुद्धा भुरग्यांनी म्हणपाक जायना. म्हणून ल्हान आसतना भुरग्याक तसो रेडी करपाक जावो. दुसरें म्हणजे आता तुम्ही म्हटलें रेपाची गजाल म्हाका सांगली, सेल्फ रेप. सगळ्यान पयलीं हेच तुमकां कितें म्हणटा की रेप सुद्धा जावपाक हे घरांसून जावप आसता. आवयन बापायन भुरग्याक दुसऱ्या बद्दल जेन्ना आदर करपाक आवय बापूय शिकयतलो तेन्ना प्रत्येक चेडो मनीस फुडल्यांतल्याक पळयता आसतना आपली भयण, आपली आवय हेज्या रुपान पळयतलो. सो त्याच्या उपरांत अशें पळयल्या उपरांत रेप हे जावचें ना, कमी प्रमाणान जातले. दुसरी गजाल म्हटल्यार कितें, त्या भुरग्याक सुद्धा, चेड्या भुरग्याक सुद्धा सेल्फ डिफेन्स मार्शल आर्टाक घातल्या उपरांत तो हे मेन शिकतलो, रिस्पेक्ट. आपूण कित्याक क्लासिसान गर्ल्स आसता, बॉयज आसता, कशें रेप जाता, कशें डिफिकल्टीज, कसो प्रॉब्लम्स येवंक शकता, मेलाक येवंक शकता, फिमेलाक येवंक शकता, हे शिकयलें जाता मार्शल आर्टान. सो तांकां हे चिंतपाक भाग पडटा क्लासिसान शिकले काय ना, शिकता आसतना. सो तेज्या उपरांत हे जे रेप जे आसा पळय ते जावप ऑटोमॅटिकली कमी जातले जेन्ना भुरगीं मार्शल आर्ट शिकतली. चेडवांच न्हय तर चेड्यान सुद्धा शिकपाची गरज. तुम्ही उदय एक पॉइंट काढलो की करियर आसा काय ना असो एक प्रश्न मुखार पडटा मार्शल आर्टात. सो करियर कसो आसा किंवा कसो जावपाक शकता मार्शल आर्टात समज कोण शिकता जाल्यार? करियर कसो आसा, आता पळयल्यात तुमी की टिचर्सूय खूब आसात. खंयचे टिचर्स आसा जे सब्जेक्ट टिचर्स स्कुलांनी. सो थंय कितें जाता सांग, एक प्रॉपर स्कूल
म्हणटा आमी प्रॉपर स्कूल आसा तेका गव्हर्नमेंट सॅलरी दिता टिचर्सांक, म्हणून कितें जाता प्रत्येक जण बीएड करता आनी टिचराक वयता, रायट. मार्शल आर्टान कितें जाता, आपूण ओन, इट इज लायक अ बिझनसा भशेन, आपूण ओन वचपाचें, ट्युशन्स कशे घेता तशेंच हे मार्शल आर्ट जाता. सो जो कोण आपूण ब्लॅक बेल्ट जालो तो आपूण क्लासीस ओपन करूंक शकता, आपल्या एरियेन करूंक शकता, आपूण टिचींग दिवंक शकता, आपूण जशी टिचींग दिता बेस्ट दिता ताज्या प्रमाणे आपल्याक भुरगीं येतात न्हू. सो तितूनय स्कोप आसा, कित्याक ना, आपूण टीचर जावंक शकता भितूर मार्शल आर्टान, आपल्या अंडर भुरग्यांक शिकोवन तेंकां प्लस फुडें आपूण टिचर्स करूंक शकता, तशें जाता. एक मेंटली जर आमकां अवेरनेस वाडोवपाक जाय पेरंट्सां मदीं, जाल्यार आमी कितें उपाय आसपाक शकता. कित्याक थोडे जाण मिडियाक ब्लेम करता, ह्या भुरग्या मिडियावयले हे विडियोज पळयतात किंवा ते गजाली पळयतात आनी थंयसून ते शिकतात, एडॉप्ट करता म्हणून. सो आमी मिडियाक बंद करूं शकना आनी कोणाक सांगूंक शकना की तूं हें कर तें कर म्हणून. सो पेरंट्सांनी खंयच्या गजाली लक्षांत दवरपाक जाय की अवेरनेस वाडोवपा खातीर मायंडान रिगार्डिंग स्पेशली पेरंट्सांनी पळय, आतां तुमकां सांगपाक की पयलीं तुमी आयकलां आसतलें की पयलीं आमकां स्कुलान जाणा प्रोजेक्ट दिताले. सो तेन्ना प्रोजेक्टाच्या टायमार इंटरनेट नासलेलो, तकलेन विचार करून तो प्रोजेक्ट दिल्लो आसता पळय, जावं असायनमेंट दितालो स्कुलांनी बीन, ओन बरोवपाचें आसतालें. आमी विचार करून, ना जाल्यार जो दिला पळय प्रोजेक्ट त्या प्लेसीर वचोन त्या बाबतीन स्टडी करून त्या मनशाक विचारून मागीर आमी पॉइंट्स बरयताले. पण आतां तशें ना, आतां जे इंटरनेट येयला, मोबायल, टीव्ही, एवरीथिंग सगळें आसा आतां. ओके, टीव्ही पळोवप हे वायट न्हू, मोबायल सुद्दां एक पळोवप वायट म्हणिना, पण तेका एक टायम आसता पळोवपाक. ओके, हो सुद्दां स्टार्ट कोण करता, आमीच पेरंट्स करता. भुरगो आमचे कडेन मागता, पण ती सुद्दां मायंड भुरग्याची बिझी दवरूंक जाय. बिझी कशी दवरतली, भुरगो सकाळसून स्कुलाक येयलो ताज्या उपरांत तेका घरा कडेन बिझी दवरप न्हू, तेका कसल्या एक्टिविटीजांक घालपाक जावं. हे अशे क्लासीसांक गेलो काय भुरग्याचो टायम सोंपलो, घरा कडेन येयलो काय ताका मागीर आतां समज 8 सुमार येयलो, 8 पयलीं सुद्दां 5 संक येयलो तो भुरगो, मातसो खेळ्ळो की ताजे ऑटोमॅटिकली घरान प्रेयर म्हटली देवाची, न्हाण जालें प्रेयर म्हटली, मातशे बुक्स कितें कंप्लीट करपा आहा ते केले आनी न्हिदलो. भुरग्याक जे आतांच्या भुरग्याक आसा पळय तेका असो बेश्टो दवरप न्हू, स्कुलांसून येयलो का बाबा आसा, तेन्ना तेंकां कितें जाता की ते मोबायल पळोवप लागता. आनी आमीच जे पेरंट्स आसता पळय तेंकां मोबायल दिता. पण पेरंट्स कितें करता, टिचरींक ब्लेम करता की टिचरींक खातीर कोविडा थ्रू हो मोबायल घेवप भुरग्यांचे जाला. नो, पण स्टार्ट वी आर द पेरंट्स, आमी करता. सो आमी भुरग्याक ती आवड निर्माण करून दिवपाक जाय. दोनी पेरंट्स कामाक वयता जाल्यार एक पेरंट्स 8 पावतली, भुरगो स्कुलांसून पावलो जावं 12 पावतलो, मागीर फ्री उरतातूच न्हू. फ्री उरता म्हणजे तरी सुद्दां पेरंट्स पळय, आमी काम कोणाक खातीर करता, आमच्या भुरग्यांक खातीर करता. आमी जोडटा कोणाक खातीर, आमच्या भुरग्यांक खातीर करता. तेंचे फ्युचर बरें जावपाक जाय तेंकां शिक. अरे तेंचे फ्युचरूच जर बरें जायना जाल्यार आमी कामाक वचून पयशे जोडून कांयच उपयोग ना न्हू. सो ती बरी जावपा खातीर आमी कामान वचून तितूनसून सुद्दां टायम काडून भुरग्यांचो टायम सेट करून करपाक जाय. आतां पळोवपाक गेल्यार गरज आसा आमकां मोबायलाची कशी की भुरगो जो मातसो व्हडलो जाला, स्कुलांसून तेका व्हॅन समज ड्रॉप करता, तो घरा पावला काय ना ही तर इन्क्वायरी करतलो जाल्यार धाकटुलो एक मोबायल येताच. बरोबर. सो तो मोबायल आमी दवरूंक शकता भुरग्याक, बाबा तूं पावलो, ओके पावलो, जर फुडलें कॉर्डिनेशन भुरग्या बरोबर करपाक जाय जाल्यार ती. सो आवडूच भुरग्याक मोबायल म्हणजे कितें स्टार्टिंग वो जस्ट अ कम्युनिकेशन करपा खातीर, उलोवपा खातीर, ताच्या भायर आनी कांयच ना. मोबायल इंटरनेट हे पळोवपाक नाका. म्हणजे स्टार्टूच आमी पेरंट्सांनी तेका मोबायला बरोबर करप न्हू. आतां टिचर्स सुद्दां कितें नोट्स धाडटा ती सुद्दां आमी कितें करपाची, प्रिंट आवट काडून हाडपाची. पयशे गेल्या वचो प्रिंट आवट काडून हाडून बाबा हे तूं बरय, तूं मोबायल घेवं नाका. म्हणजे स्टार्टूच तर भुरग्यांक आमी तेजी आवड करिना जाल्यार तेंकां आवड येवपाना. आनी ती तर भुरगीं बिझी रावली, मातसो टायम पेरंट्सांनी सुद्दां काडपाची गरज आसा. कामाक सुद्दां बिझी आहा, थंयच लागीं सुद्दां आसा, मदीं टायमार येवन भुरग्यांक आनी खंयच्या क्लासीसाक घालपाचो, ट्युशनाक घालून क्लासीसांक घालून तेवूय शिकतलो, मायंडूय तेजी जातली. आनी सेल्फ डिफेन्स जशें तुमी आमी म्हणटा पळय ते सुद्दां क्लासीसाक भुरग्याक घातलो की भुरगो मागीर टायर्ड जावन घरा कडेन येतलो. एक्सरसायज केली काय भुरग्या कडेन आनी जायना.
घरा कडेन येयल्या बरोबर ताका रिलॅक्स करू कसो दिसता, सो तो भुरगो न्हिदोवन सकाळी स्कुलाक वयतलो. एक सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रश्न की मार्शल आर्टाक भुरगे वयतात पूण सारखे खायनात जेयनात खावपाक जेवपाक पळयना. कारण जितले आमी एक्सरसाइज करता तितले आमी बॉडीन खावपाक जाय, प्रोटीन तितले बॉडीन वचपाक जाय, गरजेचें आसा. प्रोटीन विटामीन सगळे बॉडीन वचपाक जाय. सो रुटीन कितें आसपाक जाय काय भुरग्यांक कशें आमी संवय लायतले. हांगा सुद्धा पळोवंक गेल्यार आमीच पेरंट्स आसा पळय ती रिस्पॉन्सिबल आहा. प्रोटीन सुद्धा वयतले जाल्यार भुरग्याक स्टार्टिंगसून इन जर तर आमी मोदी पळय बिस्कीट, आता भुरगो जन्माक आयलो न्हू ताका खबर आसना हे खावपाचें, तांकां स्टार्टिंग कितेंय दियात तुमी, कितेंय करून दिया, ताका कळटा हें खावपाचें म्हणून, तें खावपाचें मेळटा तें तोंडान घालपाचें, ताका हें कळना हें कडू तीख बीन कांय कळना. आमी दिता तें भुरगो खाता. तांकां एक टायम लायलो सेट केलो समज सकाळी आमी हें दिता ब्रेकफास्ट, मोदी तांकां लंच दिता, परत सांजचे स्नॅक्स दिता आनी रातचे तांकां डिनर दिता. सो हो तेंचो सेट जालो पळय तेन्ना भुरग्याक पेरंट्स जी आवय आसता पळय तिणेन समजपाचें गरजेचें आहा की हांव भुरग्याक जें दिता ते बाबा प्रोटीन विटामीन असलेलें दिता काय जंक फूड दिता. सो भुरग्याक आवड सुद्धा लायता आसतना तशी लावपाक जाय की दिता आसतना हेल्दी फूड स्टार्ट करपाचें. तो कंटिन्यू फूल लायफ आपले हेल्दीनूच काडटलो. पण थोडे पेरंट्स अशें उलय म्हणटात की आमचो बाब आहा जो बाबा फक्त गोडूच खाता, कडू खावंकूच पळयना. ताका म्हळ्यार आमी खूब फाटी घालता खावपाक पण तो खावंकूच पळयना, जीव पळय कितें जाला. अशे पेरंट्स म्हळ्यार पेरंट्स लाड करता तांचे कडेन दिसता पळय समटायम्स. हय लाड करता. आतां पळय आनी एक तुमकां सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार कितें, आतां एक डीश भुरग्याक समज गोड आवडटा, तीख आवडना, पण गोड सुद्धा आवडटा पळय ते मार्केटांतले हाडून कित्याक खावंक जाय. ताका समज लड्डू आवडटा, बेसन लड्डू, आतां मार्केटान सगळे भेसळ मेळटा, ते सुद्धा आमी आतां खाल्ल्यार आमच्या बॉडीक काय विटामिन्स मेळना. पण पेरंट्स करूंक शकता काय ना, बेसन लाडू करपाचे, तितून कितें घालपाक जाय, भुरग्याक गोड जाय. यू कॅन ट्राय इट विथ जॅगरी, गोड जे आसा पळय ते सुद्धा घालून बेसन लाडू, रवा लाडू, एनीथींग जे विटामीन. आतां जे आमचे ग्रेन्स आसा पळय, ग्रेन्स आर व्हेरी विटामीन, सगळे तितून ग्रेन्सांनी विटामिन्स आसा, प्रोटीन्स आसा जे आमच्या आंगाक गरजेचे आसा पळय. सो ते भुरग्यांक आपूण घरा करून दिवपाचे. घरा करून ते भायरसून हाडून दिवपाची गरज ना. जेन्ना भुरग्याक संवय जाली की हें खावपाचें, हें बरें, तो ऑटोमॅटिकली भुरगो खाता. आनी तेका न्हू भुरग्याक आतां थोड्या भुरग्यांचें अशें आसा, मम्मा तें हाडटा पळय तें बरें आसता, अशेंय आसा. आतां कित्याक सांग, भुरगीं स्कुलांनी वयता, क्लासीसांनी वयता, एकामेकाचे टिफीन पळयता, सो फ्रेंड शेरूय करता, टेस्टूय लागता. सो हेवूय पेरंट्सान कितें करपाचें, आयकोपाचें भुरग्याचें. तांकां तर तुमी निग्लेक्ट करच्यात जाल्यार भुरगे कितें जाता भायर वचूंक लागता, म्हणजे तांकां आवय बापूय हेट्रेड जाता. सो पेरंट्सांनी कितें तांकां जें आवडटा पळय तें घरा प्रिपेर करून दिवप. तेणे डिस्क्रिप्शन केलाच न्हू की तेजे फ्रेंड अशें अशें हाडटा, कशें केल्लेलें आसता तें घरा कडेन करप आनी तें तांकां भुरग्यांक दिवप. पेरंट्स सुद्धा करपाक शिकतली. हय पेरंट्स सुद्धा करपाक शिकतले. हे आमी पयलींच्या टायमार जशी म्हाजी मम्मी आसली पळय ती आमकां सगळें, आमी केन्ना खावंकूच ना तेन्ना, सगळें अशें घरा कडलें. आनी आजुनूय म्हाका तेंच आवडटा, पण त्या मम्मी खातीर आमकां कळ्ळें. सो आमी पेरंट्सांनी आतां आसा पळय सेम थिंग करपाक जाय. ओन्ली थिंग कितें आतां मॉडिशन करपाची गरज. पिझ्झा बिझा येयला पळय, चीज पनीर, हो सुद्धा आमी घरा करूंक शकता. कित्याक शॉपा वयलो हाडपाक जाय, चीज घरा करूंक मेळटा, पनीर करूंक मेळटा, बटर करूंक मेळटा विथ रोटी. ओके, सो ते बेक केल्लेले कित्याक भुरग्यांक दिवपाक जाय जंक, सो तशें करूंक जाय. आनी मॅक्झिमम टायम दिवपाची गरज ना, वेगळे वेगळे डिश करून दिवं येता जे हेल्दी, भितूर वेजीस वयता, सो ड्राय नट्स वयता, अशें करून भुरग्यांक दिवपाक जाय. आता आमच्या डिस्कशना थ्रू आमी मार्शल आर्टा बद्दल उलयले, पेरंटिंगा बद्दल बेजिकली फोकस केलो. सो हेच्या थ्रू जर तुमकां कितें दिसता की खंयची एक गजाल उरला आसतली आमची सांगपाक जाय पेरंट्सांक किंवा एक भुरग्यांक सांगपाक जाय जाल्यार ती प्लीज शेअर करची. ओके, हेतून सगळ्यान म्हाका अशें दिसता की सगळ्यान इम्पॉर्टंट आसा, सगळ्यां आमचो मेन टॉपिक म्हणजे सेल्फ डिफेन्स मार्शल आर्ट. सो म्हाजी सुद्धा हें आसा की सगळ्या भुरग्यांनी मार्शल आर्ट शिकपाक जाय. नॉट द भुरग्यांनीच न्हू, पण आवयन आनी बापायन, आवयन स्पेशली तिणें सुद्धा शिकपाची खूब गरज. आनी आवयन वयचें, कितली एज आसूं तिजी, तिणेन वयचें. आतां आमी पळयल्या पळय जपानीज जे आसा मार्शल आर्टान बीन, तेंची एज कितली आसा, 70-80 आहा, बट दे आर फीट.
अजून ते आमच्या एक्झॅमी घेऊन येतात. दे कॅन त्यांचे पाय कितले किक सुद्धा कितले हाय मारतात. पण मॅडम थंय आनी हांगा डिफरन्स बेजीक जो आहा पळय, थंय समज 70 वर्सां कोण वयता न्हू, दुसरो कितें म्हणटलो 70 वर्साचो की आपूण थंय वयता. हांगार कितें आहा, तो वयता जाल्यार लोक म्हाका कितें म्हणटले. ह्यो इंडियन बेजिकली आसा. सो हेका लागून खंय तरी लोक ते फाटीं उरतात न्हू. हे चिंतप ना, आपले आरोग्य कशें बरें उरतले हे मेन चिंतप. आता तो जाणटे एजी असता पळय 70 वर्साचो, तो आतां झगडोंक वयचो ना, पण आपले शरीर बरो दवरूंक शकतलो तो. ओके. आणि इतल्या कमी एजीचेरूय रावपाची अशी गरज ना. त्याच्या पयलींच आपणें करपाक जाय. स्टार्ट तर करशी जाल्यार टील यू आर अलायव्ह तूं शिकतलो. कंटिन्यू तुजी बॉडी तूं चलोन वयतलो. तुका हातरुणार पडपाची गरज ना. सो इतले शुअर आसा की हेल्दी, टोटली हेल्दी उरतलो. सो स्टार्टिंगूच आपण स्टार्ट करपाची. आता आपण एज 45 जाल्यार बाबा हांव कामाक वयता, सांजचो पावता, ना म्हाका पॉसिबल ना, तशें ना. हांव सुद्धा एक टीचर, पण हांव तितूनसून सुद्धा टाइम काढून क्लासेस घेता. ओके. कित्याक घेता की ऑटोमॅटिकली घरा तर रावले, हांव क्लासीस शिकोवन येयल्या बरोबर, टिचींग करून शिकोवन येयल्यार घरा रावले जाल्यार ऑटोमॅटिकली कितें जाता, घरातलें काम जाता. भुरग्याक पळोवपाचें, ते पळोवपाचें, हांगा उरल्यार दीस सोंपता. पण म्हाका शरिरा खातीर जो एक्सरसाइज करपाक जाय, म्हाजी बॉडी बरी उरपाक जाय पळय, जाल्यार म्हाका खंय तरी क्लासीसांक वयता तेन्नाच एक्सरसाइज जातली न्हू ऑटोमॅटिकली. त्याच्या बरोबर म्हाज्या भुरग्यांचीय जातली. सो तेका लागून हे गरजेचें आसा. सेकंडली हांव सगळ्या पेरंट्सांक सांगपाक सोदता की भुरग्यांक न्हू तापोव नाकात. तेंचे आवय बापूय जावपा पेक्षा तेंचे फ्रेंड जायात. सगळ्यान इम्पॉर्टंट फ्रेंड जावपाची गरज आसा. मेन इम्पॉर्टंट गर्ल चायल्ड आता आम्ही पळयला लास्ट आय थिंक सो इन दीस ह्याच 10th आशिल्ले चेडूं पेडण्यां समथींग तेणे सुसायड केली. प्रिलिमीक बरें येयले ते आनी मातशें जे एक्सेप्टेशन आहा पळय पेरंट्साचें ताच्या परस कमी येयले. बोर्ड एग्जाम जस्ट लागीं पावली. पेरंट्सांनी ताका कितें म्हटलां आसतलें, न्यूजार का सगळें घालिना, तुजे मार्क्स अशे कशे आयले काय म्हणून. हे प्लीज म्हणू नाकात भुरग्यांक. आमी पेरंट्स सुद्धा खूब व्हडले हाय लेवलाचे स्टडी करून येवंक ना. सो भुरग्यांक कितें आसता, भुरगीं कितें करता स्टार्टींग, जेन्ना आवय बापूय तापोवंक लागता घरान, तेंचे आयकूंक तेंका टायम ना, त्या टायमार भुरगीं भायर फ्रेंड सोदता, तेंका फ्रेंड करता, आपले सगळे ती शेअर करता. शेअर केल्या बरोबर कितें जाता, कोणाक चेडूं मनीस आवड जाता. ते चेडूं मनीस कोणे चेड्यान समज तेका प्रपोज केले, त्या चेडवाक तो चेडो आवडना, तेणे नो म्हटले, हांगा रेप निर्माण जाता. ताका रेप तेजेर करपाचे अशें जाता. सो भुरग्याक आता भायर सुद्धा सरले अशें आसा, रेप सुद्धा कशी जाता की पेरंट्स जे आसा पळय, रेपूच न्हू, चेडवा मनीस खूब गायब जाली. तुमी सिद्धी नायक म्हणून आयकलां आसतलें ते अस्नोडचें, जे ग्रीन पाकाकडे बापायन देवले फुडें स्टोरीज काय खबर ना. तेजी लास्टाक तिजी बॉडी आमकां खंय मेळ्ळी, कलंगूट मेळ्ळी. रायट. सो तिवूय फूल बॉडी इज अ नेकेड मेळ्ळी. कितें ती आजून डिक्लेअर जावना, केस कळोना पळय लास्ट मेरेन. पण हे कित्याक जालें, ते मोबायल सुद्धा खंय घरात हाडून येयले. ताका त्या चेड्यान सांगलां आसतलें की मोबायल घरात येव, की ताका खबर आहा ट्रॅक जातलें खंय मेरेन पावता ते. सो ते भुरगे कितें करता, आपल्या बापायक आवयक सांगूंक सोदिना. कित्याक ती फ्रेंड ना न्हू तेंची, आयकोपाची ना. तेंका सांगल्यार ती तापयतली काय, कळ्ळें. अशें जाता. हें जावपाक जायना. सगळ्यान इम्पॉर्टंट भुरग्यांक अशें दिसूंक जाय की आपलो आवय बापूय चेड्या बद्दल सांगू, कोणे म्हाका प्रपोज सुद्धा केला तेज्या बद्दल सांगपाक, फ्रेंडाक सांगच्या पयलीं हांव म्हाज्या मम्मीक नाल्यार पप्पाक सांगतलें, ती म्हाका तापोवची ना. अशें तेंकां जावपाक जाय. तेंकां भायर फ्रेंड सोदपाची गरज येवपाक जायना, की हितून मागीर केन्नाच अशें क्रायम जावचें ना, भुरगे केन्ना किडनॅप जावचे ना. खंय वयता ते कळटले, तेजे फ्रेंड्स कोण कोण आहा ते कळटले, खंयच्या टायमार. अशी भुरगीं आतां आसा जी लिपोवन वतात फ्रेंडा बरोबर. थोडी पेरंट्स आसा पळय ती सादी खंयच्या मॉलांत सांगता. थोडी भुरगीं गर्ल चायल्ड जावं बॉय चायल्ड सुद्धा सांगता, मम्मा म्हाका मातशें पिक्चराक वचपाक जाय. थोड्या पेरंट्साची मेंटॅलिटी पिक्चर पळोवप म्हणजे सामकें बुरशें कितें तरी पळोवप. ओके. पण पेरंट्सांनी पळोवपाक जाय न्हू बाय, तुका पिक्चर पळोवपाक जाय, कसलें पिक्चर पळोवपाक जाय ते फर्स्ट आवय बापायन फायंड आवट केलें. ओके हांव येता तुज्या बरोबर, आवय बापायन बसून पिक्चर पळोवपाचें.
ज्याच्या कारणान त्या भुरग्याच्या तकलेन सुद्धा विचार येतलो की माझी मम्मी पापा इज द बेस्ट फ्रेंड, बरोबर. त्याच्या बरोबर विचार वचा, त्याच्या बरोबर ताका जितली भुरग्याची, कित्याक त्या त्या एजीर भुरग्याक ते करपा दिसता. आमी जेन्ना व्हडली जाली, लग्न जाली, भुरगीं जाली, ताच्या उपरांत आमकां ते मायंडान आसना की मजा मारूया. जेन्ना कॉलेज लेवल असता, हाय सेकंडरी लेवल असता, तेन्ना आमी मजा मारलेली असता, आमी भोंवल्ली असता, फ्रेंड्सा बरोबर गेल्ली असता. सो पेरंट्सांनी इतलेंच करपाचें की तांकां भयान घेवपाचें न्हू, तांचे फ्रेंड्स जाय, तांचे फ्रेंड्स सुद्धा कोण आहा ती कळून घेयात, त्यांच्या बरोबर वचा, त्यांच्या बरोबर पार्टीज करा. सो तितून मागीर अशें कांय जावपाना आनी भुरगीं कितेंच लिपोवपाना. एक सहजच म्हाका एक प्रश्न सुचलो की भुरग्यां म्हणून आमकां सुचतालें की थोडे टीचर म्हणटाले आमकां की जंक फूड हे खावं नाका, ते खावं नाका. बींग कोच तुमी टीचर सुद्दां आसा. सो म्हाका एक प्रश्न विचारपाक जाय की टीचर आमकां सांगतात खूब गजाली, जंक फूड हे खावं नाका, ते खावं नाका. टीचर खातात का खायनात असो म्हाका प्रश्न विचारपाचो. म्हणून खाता काय एक्चुअली खायनात, पण आमकां स्कुलान मोस्टली सांगता की जंक फूड खावप ना. आमकां असो प्रश्न की तूं खाता का खायना, आनी एखाद्या भुरगे सुद्दां पळयतात की हो खातालो मरे, आपूण हेका पळयलो ह्या रेस्टॉरंटान किंवा ह्या हॉटेलाचेर. रायट अशें न्हू जाता. माझे आनी एकूय सांगपाचें म्हटल्यार कितें, जी टीचर्स असता पळय त्यो तांकां खबर आसा की हे जंक फूड बरें न्हू. टीचर्स खाताय, नो डाउट खाताय. थोडी टीचर्स अशी आसतली की ती खरीच खायना, ती न्हू आपल्या घरा करता आसतली, भुरग्याक करून दिता आसतली, अशी टीचर्स असता. थोड्यो टीचर्सांचे कशें आसतना सांगपा सारकें म्हटल्यार ती न्हू पळयता आसतना आपली जशी भुरगीं तशीच जी भुरग्यांक आपूण शिकयता पळय ती भुरगीं दिसता तांकां. सो तांकां कितें जाता की भुरग्यांचें खावप कशें आसता, डेली जाता. स्कुलान डेली येवप, टिफीन हाडिना. आतांची जाल्यार भुरगीं, हांवें सुद्दां एक्सपिरियन्स केला, टिफीन घेवन येयना. सकाळी नो ब्रेकफास्ट, उपाशी पोटान येतात. सादे तांकां पीक सुद्दां, एक्सरसाइज सुद्दां कसली करपाक ती घोळ येवन पडटात, स्पेशली गर्ल पडटा. ओके, सो उपाशी मेन म्हटल्यार येता, टिफीन घेवन येयना. रिसेस तांकां दिलो जाल्यार ती चिप्स खाता आनी सामोसा खाता. चिप्स तर व्हेरी डेंजरस, सामकेच बरें न्हू तें. ताका हाजिनोमोटो बीन घातलेलो जाता टेस्टा खातीर, तो आमचे बोन्स काबार करता. सेकंडली म्हटल्यार सामोसा, बटाटवडे पळय, जे हांव वायट म्हणिना, ते तर आमी घरा करून खायत, इट इज गुड. कित्याक आमी फ्रेश तेल यूज करता, ते परत परत बॉयल करिना आमी तेल. पूण हॉटेलांत कितें जाता, त्यांचे इतले तेल असता पळय, ते तेल ते भायर उडोवंक शकना. भायर उडयल्यार तांकां लॉस, तो सामोसा आनी म्हारग पडटलो. सो ते कितें करता, एवरीडे ते तेल सोंपासर तापोवन तापोवन तितून भजी, बटाटवडे काडटा. सो तितून कितें जाता, पॉयझन निर्माण जाता, जे आमची बॉडी काबार करता भितूर. केन्ना चुकोवन खाल्ले किंवा गरज आसा जाल्यार खाल्ले, चुकोवन. हांव म्हाज्या भुरग्यांक सुद्दां तेच सांगता, चुकोवन समज तुमच्या चुकोवन अशें म्हणिना, म्हयन्यान एकदां जेन्ना तुमकां टायम मेळोंक ना टिफीन हाडपाक, जाल्यार तुज्या आवयक टायम ना, ती बरी ना जाल्यार अशी सुद्दां परिस्थिती येयली जाल्यार एक दीस खाता ओके, बट नॉट एवरीडे. सद्दां खावपाचें अवॉयड करा. जाता तितले घरा कडसून करून हाडा. आवय बापायक हेल्प करा. म्हणजे जी म्हजी भुरगीं आसा पळय ती 11वी-12वीची भुरगीं आसा, सो तांकां हांव कितें सांगता, आवय बापायक सकाळी उठून ते टिफीन सुद्दां करपाक हेल्प करा. सो ते टिफीन तुमी घेवन येवंक शकतली न्हू. मोदी तुमकां आतां 12वीच्या भुरग्यांक सांजच्यो क्लासीस आसता, उपाशी रावन क्लासीस करूंक शकना. टीचर कितें शिकयता ती तर मायंडान वयचीच ना, कित्याक भूक लागल्या पोटाक. सो ताका लागून लंच हे हाडपाक जाय भुरग्यांनी, टिफीन हाडपाक जाय. सो भायलें खावपाचें न्हू. सो टिचर्सांचें कितें जाता, टिचरांक दिसता की तो भुरगो हेल्दी आसचो. टीचर सांगता आसतना कितें हें बरें न्हू म्हणून सांगता, पण थोड्यो टिचरी हें सांगूंक पावना. तुका दिसता मरे खावं कशें, ते एकदां खा, पण सदां सदां खावं नाका, अशें जाता. आनी भुरगीं घेता आसतना नेगेटिव्हली कशी घेता, तूं खायना आसतली, तूं खाता आनी आमकां सांगता खावं नाका म्हणून, अशें जाता. पूण भुरगीं हें चिंतूंक पावना की टिचर्स आमच्या बऱ्या खातीर सांगता म्हणून, अशें जाता. एक उलोवपाक आनी खुबशे गजाली आसात, पण एक टायमाचो भान धरून व्हिडिओ सोंपयता. खूब बरें दिसलें, स्पेशली मास्टराचेर तुमी जे एडवायस दिले, खुबशे मीथ आशिल्ले आमच्या मनात ते क्लियर केले. पेरंट्साचे मीथ खुबशे क्लियर जाले आसतले. इवन तुमी पेरंटिंगाचेर खुबशी बरी एडवायस दिली, खुबशे बरें मार्गदर्शन केलें, ताका खूब खूब धन्यवाद.